दीस मंगळार, डिसेंबराची 23 तारीख 2025. पहिले मसप मालाकीच्या पुस्तकांतले अध्याय 3 वोळ 1 ते 4 आणि 23 ते 26 पर्यंत. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, पळया, म्हाका एक वाट तयार करूंक हांव म्हज्या दुताक धाडटलों, आनी तुमी सोदतात तो सोमी अवचित आपल्या मंदिरांत येतलो. तुमी अत्रेकतात तो काराराचो दूत येतलो, म्हणटा दळबरांचो सर्वेस्पर. ताच्या येण्याच्या दिसाक कोण विरोध करूंक सकात? तो प्रत्यक्ष जाताना कोणाच्यान उबो रावूंक जायत? कित्याक तो सोनाराच्या उज्या सारको, दोबियांच्या खारा सारको, रुपे नितळ आनी निर्मळ करतल्या सोनारा भाशेन तो आपल्या आसनार बसतलो. लेवीच्या पुताक तो नितळ करतलो, रुप्या आनी भांगारा परी तो तांकां निर्मळ करतलो. तेन्ना प्रामाणीकपणी सर्वेस्पराक भेटवण्यो करूंक तांच्यान जातलें. जशें आदल्या काळार पुर्विल्या वर्सांनी जुदाच्यो आनी जेरुसलेमाच्यो भेटवण्यो सर्वेस्पराक मानतल्यो, तशें आतां त्यो ताका मानतल्यो. पळया, सर्वेस्पराचो वर्तो आनी भिरांकूळ दीस येवचे आदीं हांव एलिया प्रवाद्याक तुमचेशी धाडटलों. हांवें देश नासाच्या शिरापाखाल घालिना जावच्याक तो बापायची काळजां भुरग्याशी वडतलो आनी भुरग्याची काळजां बापयशी वडतलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 25 4 ते 5, 8 ते 9, 10 आनी 14. श्लोक. तुमच्यो तकल्यो उखल धरा, कित्याक तुमची सडवण लागी पावल्या. तुज्यो वाटो म्हाका वळखूंक दी सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या सताच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर. म्हाका शिकय, कित्याक तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारक. श्लोक. तुमच्यो तकल्यो उखल धरा, कित्याक तुमची सडवण लागीं पावल्या. सर्वेस्पर बरो आनी उतराक सुकाना तो. वाट चलतल्यांक तो सारके वाटेन हाडटा. खालत्यांक सताच्या मार्गान तो चलोवन व्हरता. दुबळ्या धाकट्यांक आपल्यो वाटो तो दाखयता. श्लोक. तुमच्यो तकल्यो उखल धरा, कित्याक तुमची सडवण लागीं पावल्या. ताचो करार पाळटल्यांक आनी ताची विधी नियमां सांबाळटल्यांक ताच्यो वाट्यो सगल्योच मोगाच्यो आनी सताच्यो. आपली भक्त करतल्यांक सर्वेस्पर आपलें काळीज उघडटा. फकत तांकां आपल्या कराराचो अनुभव तो दिता. श्लोक. तुमच्यो तकल्यो उखल धरा, कित्याक तुमची सडवण लागीं पावल्या. उद्गार. अलेलुया, अलेलुया. जनांगाच्या राया आनी पवित्र सभेच्या बुन्यादी फातरा, ये आनी धुळीन तावन तुवें रचलेल्या मनशाक सोडय. अलेलुया, अलेलुया. शुभ वार्ता. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 1 वोळ 57 ते 66 पर्यंत. प्रसूतपणाचे दीस भरतस एलिझाबेथीन एक चेरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. सर्वेस्परान तिचे थंय वर्ती दया दाखयली म्हणली खबर तिच्या सहसमाऱ्यांक आनी सैरेदैऱ्यांक मेळ्ळी आनी ती येवन तिच्या संतोषांत वांटेली जाली. उपरांत 8व्या दिसा ती बाळकाक सुनत करूंक आयली आनी ताका जाकरी म्हणून ताच्या बापायच्या नांवाचो दिवचेर आसली. पूण ताची आवय तें नांव नाका, ताका जोआंव म्हणून नांव दवरूंक जाय म्हणाली. पूण त्या नांवाचे तुज्या दायजा मदें कोणूच ना म्हणाली ती ताचे लागीं. तेन्ना भुरग्याक कितें नांव दिवचें म्हणून ताची खुशी तें बापाय लागीं हात भाशेन ताणें विचारलें. तवळ जाकरीन एक फळी विचारली आनी ताचें नांव जोआंव म्हणून बरयलें. तें पळोवन सुमेस्त अजाप जालें आनी तेच घडये ताचें तोंड उघडलें
आनी ताची जीब सुटली आनी देवाक होगलाप दिवन तो उलोवंक लागलो. ताच्या शेजारची सुमेस्त भियेली. ह्या संगतीची खबर जुदयाच्या सगळ्या दोंगराळ प्रदेशांत गाजली आनी त्यो आयकल्ली सगळं ह्या विशयान चिंतूंक लागली आनी म्हणाली, हो भुरगो फुडें कितें जावंक पावत. आनी निजायकी सर्वेस्पराचो हात ताचे जवळ आसलो. देवाचें उतर हें, वांकडी तुका क्रिस्ता. नियाळ. स्नानीक जुआंवच्या जल्मा विशयान आमी आयचे सुवातेंत वाचता. एलिझाबेथीक बाळ जल्मला म्हणून आयकून सबार लोक विस्मीत पावलो. एलिझाबेथ आनी तिच्या बाळकाक पळोवंक लोक आयलो आनी ह्या जल्मा मुखांत देवान ह्या कुटुंबाचेर दया दाखयली म्हणलें सती ती पातयेली. ह्या वेळार बाळकाक नांव दवरतना जाल्ल्या संवादांत आमकां पळोवंक मेळची एक विशिश्ट संगत म्हळ्यार एलिझाबेथ आनी जाकरी मदलो तो मोगा संबंद. देवदूतान जाकरीक आपलें दर्शन दिवन तुका एक बाळ जल्मतलें म्हणून म्हणटाना तो तें पातयलो ना आनी हाचे वरवीं तो मोनो जालो. जाकरी मोनो जाल्यारय एलिझाबेथ ताका समजली. एलिझाबेथीन जाकरीक आनी जाकरीन एलिझाबेथीक संपूर्ण पाठिंबो दिलो. बाळकाक कसलें नांव दिवचें म्हणले सवालाक कुटुंबाच्यांनी थोडीं नांवां सांगलीं, पूण एलिझाबेथ ताका जुआंव म्हूण नांव दवरचें म्हणाली. जुदेव संप्रदाया प्रमाणे कुटुंबांत आसलेल्या व्यक्तींची नांवां दवरतले. जुआंव म्हणलें नांव तांच्या कुटुंबांत कोणाकच नातलें. जें कितें देवदूतान जाकरीक उगडापें केल्लें आनी एलिझाबेथीन जाकरीतावन समजल्लें त्या प्रमाणे बाळकाक जुआंव म्हणलें नांव दवरलें. काजारी जिवितांत जोड्यांनी एकामेकाक समजून आपलो संपूर्ण सहकार दिल्यार भायल्या गजालींक जागो आसचो ना, दुबाव म्हणली कीड लागची ना आनी कुटांब शाबितायेन उरतलें.